you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हलका तुका जेजू आजच्या दिसा पासून त्या वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हितून तिचें उतर परगटूंक म्हणून तुका आमी आर्गायता थंय सोमी आमी कितें उलयता पूण तें आमी न्हू पूण पळयतात आमच्या तोंडांसून उलयतलो आनी ह्या भाव भयणांक कितें गरज आसा तेंच आमच्या तोंडांसून तूं उलयतलें आनी ती वचोन आपल्या गांवांनी वचोन तुजें उतर देवा तुजें उतर सांगतली ती स्वतूच तांकां उगडापें करतले हें स्वत तांकां केन्ना कळोंक ना तें स्वत तांकां उगडापें जातलें म्हणून तुका आमी आर्गायता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन पळय तशें आमी ती सामर्कीन मनी भाशेन आमी जावंक जाय जाता आमकां जायना आमकां येता टेस्टींग आमी पडटा पूण आमी पडोन रावूंक कळना ती कशी ती पडली ती पडोंक ना तिका केणूंक ना लोकांनी कितल्या केल्ल्या ती पडल्या पूण ती उठली आमी उठ्ठा आमकां कोणी कितें म्हणीत जाल्यार आमी ना बसता न्हू हें आमकां हेणी कितें म्हटलें आतां आमकां उठोवंक जायना पूण ना तिच्या भाशेन आमी ती कशी उठली तिका अशें तिजें कोणी आयकोंकूय कळना पळय त्या वखदार तुमचेर तो हो पवित्र आत्मो तिका तिजे पवित्र आत्मो येयलो तेन्ना सगळे लोक तिचे आयकोंक लागले न्हू पयलीं तिचें कोणूच आयकनासलो पळय पयलीं ती लोकां कडेन उलय सुद्दां नासली चुपचाप येताली ती पळय जशें तुमचेरूय पवित्र आत्मो येयलो तुमी म्हणटले कितें आमकां कळना उलोवंक तिका कशें कळ्ळें तशें आमकांय जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो आमकां पवित्र आत्मो तोच शिकयतलो आमकां कितें करूंक जाय तें आमी उलोवपाची गरज ना आमी हांगासर म्हणपाचें आमकां कांय कळना ना पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय तूं म्हाज्या भितर आहाय न्हू तो तूं उलयतलें आनी तूं तांकां कितें जाय म्हाजे पणजेक तें शिकयतलें तिका सांगलें तशें आमकांय तोच पवित्र आत्मो तोच आमी आतां ह्या जाकेव नांवाचो पळयला न्हू तुमी जाकेव हय लूक 19 आहा तें लूक 19:1 जेजू पयलीं जेरिको म्हणून त्या भितरल्यान गांवांत वयतालो थंय एक कुड्डो आसलो पयलीं जाकेवाच्या पयलीं एक कुड्डो आसलो तो कुड्डो म्हणटालो जेजूक दाविदाच्या पुता म्हाजी काकूच कर म्हणटालो म्हणजे तो कुड्डो आसलो जेजूक खबर नासली तो कुड्डो आहा म्हूण जाणा जेजू पळय तेवशिल्यान वयतालो जेजू ताका तो जेजू ताका विचारता ताच्या पयलीं विचारता त्या गांवांत तुका कितें केल्लें जाय काय म्हणटा तो पळय जेजू जाणा तो कुड्डो म्हणून तो भीक मागता तें जेजूक खबर आहा पळय कित्याक सांगता ताका तो जेजू कडेन परिक्षा पळयता तूं म्हाका भीक दी म्हणटाय काय म्हाजे दोळे उगड म्हणटाय ते तो जेजूक ताका लागून जेजू ताका प्रश्न करतालो म्हणजे तूं कितें जाय तुका भीक जाय म्हाजे कडसून काय तुका तुजे दोळे उगडलेले जाय ते तूं पळयतालो त्या पयलीं जाकेवाच्या 18 चॅप्टर लास्ट वर्ड पॅरेग्राफान आहा ते लूक 18 लास्ट आहा आनी जेजू ताका विचारता तो म्हणटा म्हाका नदर येवंक जाय परते पळय ताका नदर दिता तुज्या भावार्थान म्हणटा तुका नदर मेवळी आनी जेजू पळय खंयसरूच म्हणिना जेजू बायबलान सगळे आख्खे बायबलान म्हणटा न्यू करारान तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली म्हणटा जेजू म्हणिना हांवें तुका हात लायलो आनी हांवें तुका हें केलें म्हणून तूं बरें जाल्यार खंयसरूच म्हणिना पळय फकत तुज्या भावार्थान एकट्याकूच सांगता तो ते नोये काडून गेल्ले पाटणांसून भितर घालता न्हू ताकाच म्हणटा तुजी पातकां बोगसली तूंच बरो जालें म्हणटा पळय ताका एकट्याकूच सांगता तो नाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक तुज्या भावार्थान तुमी बरी जाल्यात त्या जागत्यांनी ताका परत नदर येयली आनी हो जाकेव आसता वाची आमी पळया जाकेवाचे जेजू आनी जाकेव जेजू जेरिक्याल्यान भितर सरूंक नगरांतल्यान चलून वेतालो जाकेव नांवाचो मुखेली 2 वसूलदार एकलो आनी आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो पळय कितें जालें थंय त्या जाकेवाक खबर आसली तो आपले जिविताक कंटाळलेलो म्हणजे 2 वसूलदार म्हणजे ते हे आसता न्हू टॅक्स कलेक्टर तसले आसता न्हू ते तांकां तो सारको आनी ताका कोणी तरी सांगलेलें येवशिल्ल्यान जेजू वचपाचो येवपाचो पूण ताका कितें जालें ताका केन्ना जेजूक आमी वळखूंक आनी केन्ना जेजूक आमी पाटलाव करूंक कहो जालो ताका म्हणजे ताका कोणी सांगलेलें न्हू जेजू येवशिल्ल्यान वचपाचो आनी हांवची तो मोटको आसलो जिवा हितून जाकेव 2 वसूलदार आस्तीक मनीस जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो पूण आंगान मोटवो देखून लोकां खेतीक लागून त्याचे नजो जाले पूण तो कितें सांगता
ते हौशिल्यान वयतालो न्हू कोण ताका पळोवंक जेजूक जाय आसलो जाकेवांक म्हणल्यार तो लोक गर्दी न्हू जेजू कडेन कितें आसता तुमी जेजू थंय हौशिल्यान वयता जाल्यार झुण्णी खंय गर्दी आसता सारकी जेजू कडेन म्हणजे जेजू मिलाग्री केल्लेली तो लोक प्रवचन करता तो लोक सगळो तेज्या वांगडा मिक्स आसलो सगळो आनी जेजूक सारको चिपतालो लोक तो सारको आनी एकादे लोकां मदीं जेजू दिसचो नासलो न्हू जेजूक पळोवंक सोदतालो ताका आवडे आसले थंय आमकां येता आमकां दिसता न्हू आमकां देवाचें उतर शिकोवंक खंय आवडे आसता न्हू केन्ना केन्ना कितें करता आमकां सुयतानूय आमकां फाटीं काडटा घरा कडेन कितें प्रॉब्लम येता कितें येता आनी आमी मागण्याची सगळी तयारी केल्ली आसता वचपाची पूण आमकां कितें जाता त्याच वेळार कोण तरी येवन आमकां हाडूंक सोदता हो फाटीं काडूंक पूण आमी तेन्ना समजोंक जाय म्हाजे फुडें कितें तरी बरें जावपाचें आसा बेलाक बीन कितें जावपाचें आसा म्हणून हो म्हाका हाडूंक येयला आमी कितें करपाचें ताका थंय धरपाचो ताका मातसो सांगपाचें कितें आनी सांजचे तरी आमी टोकाक येवंक जाय कित्याक आमकां फुडें ब्लेसींग आसता तेन्ना तांकां कोण तरी आमकां फाटीं ओडून काडटा ते जिवितांत कोण तरी वचनाका म्हणून तुका हाडूंक सोदता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान हो जाकेव तोच आसलो ताकाय पळय ताका अशें कितलें ताका कितलें आतां टॅक्स जाल्यार तुमी ताका सोपो घेवंक जाय आसलो कितें कितें करूंक जाय आसलें लोकांचें न्हू तरी पूण तो जेजूक सारको आवडलो म्हणजे ताका आपल्या जिवाची वाट येयलेली ताका म्हणजे ताका जेजूक पळोवन तो आतां सॅटिस्फाय जातलो आसलो खंय सामर्थ नुमन खंय जाली ती जेजूक पयल्यान सॅटिस्फाय जाली न्हू जेजूच्या मोगाक पळोवन तिणें जेजून ताका मोग दिलो पळय ताका तुका पिवंक तुका तूं काडटाय तें आपूण तुका दिता तें तुका केन्नाच पिवंक मेळचें ना म्हणटा तो साश्णीक जिवीत म्हणटा केन्ना तुका ताण लागची ना म्हणटा जेजू दिता तें उदक आमकां जेजू दिता तें उदक म्हणजे जेजूचो मोग जेजूचें उतर आमकां दिता तें आमकां सॅटिस्फाय करता आनी आमकां तेंच उतर आमकां पेकोणी सुटका सालवासां सगलें तारण हाडटा जेजूचें उतरूच आमकां आनी कांयच ना तो म्हणटा न्हू जॉन 8:32 म्हणटा तुमकां सोत कोण येतलें आनी सोतूच तुमकां स्वतंत्र करतलें म्हणटा सोत म्हणजे कितें देवाचें उतरूच तुमकां स्वतंत्र करतलें आनी कांयच ना आमकां पूण कितें आमकां कितें दिसता आमकां प्रिचर सेट फ्री करतले एक प्रिचरान हात दवरलो आमकां सेट फ्री जातलें अशें आमकां दिसता पूण ना बायबल सांगता आमकां देवाचें उतर कोण येतलें आनी तेंच आमकां आमी उलोवन तेंच आमकां स्वतंत्र करतलें आमकां आनी कांय उतर ना फकत देवाचें उतर आमचोय तोच भावार्थ आसलो आमचो भावार्थ को आसलो फकत प्रिचरांचेरूच मागणें केलें ते बरें जातालें आनी जातालें बरें तसलो आमचो भावार्थ आसलो जेन्ना आमकां JCLM टिचींग मेळ्ळें तेन्ना आमी सगळे कळ्ळें न्हू मार्क 16:17 बरयता न्हू बिलिवर्स ले इन द हँड 6 shall रिकवर म्हणटा न्हू म्हणजे भावार्थान कोण पिडेस्तांचेर हात दवरता ती पिडेस्तां बरी जातली ह्या आमकां कळ्ळें भावार्थ म्हणजे आमकां भावार्थ आहा न्हू आमच्या हातीकूय पदवी आसा न्हू हें जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी सगळे पिक्चरांचे बीन ते हात दवरपाचें तें सोडलें कित्याक आमकां कळ्ळें न्हू हें देवाच्या उतरानूच सेट फ्री करता हातीन कांय ना आतां आमकां एक दीस दवरतलें आतां तूं बरी जालें मागीर रातची तुका 12 1 पेन येयली कितें करतलें पिक्चरांक फोन मारतले पिक्चर घेतले इतले लेट थोडे कोण भावार्थी आहा ते घेतले न्हू आनी मागीर आनी ते हात धरून घेतले घरा कडेन तुमगे ना ताका लागून तुमी शिकल्यारूच बरें शिकता तेन्ना कितें जाता तुमकां रातचें उठून रोजरी घेवन जाल्यार कितें तरी बूक वाचून तुमकां मेळटा न्हू म्हणपाक आनी तुमकां सेट फ्री जाता आमी तशीच करता आमकां आतां कितें जालें आमकां येयना आमकां येता पेन बीन आमी कितें करता ती कोत आहा न्हू रोजरी आहा न्हू ते बिट्स ते घेता आनी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जालें आर्गा तुका म्हणीत रावता सोरेश्वराचो आत्मो मजेर आहा देवान म्हाका अभिशेक म्हणीत रावता केन्ना बरें जाता तें आमकांच कळना तशेंच आमी केन्ना उलयता न्हू तेन्ना आमकां भावार्थूय जावप आमी उलयता म्हणून ना भावार्थान उलोवंक जाय आनी फुडें कितें म्हणटा तो मोठो आसलो म्हणून ताका तो जेजूक पळोवंक मेळनासलो जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो पूण आंगान मोटवा देखून लोकांच्या खेतीक लेगून त्याचे नजो जाले म्हणजे तो मोठो आसलो न्हू दिसनासलें न्हू जुण्णेन ते तशी ती 12 वर्साची अस्तरी आसली तिका कितें जाल्लें तिकाय तशेंच जाल्लें न्हू जेजूक तिका हात लावंक वचोंक जाय आसलें पूण ती जुण्णी आसली बीड सारकी आसली तिका जेजूंक वचोंक मेळनासलें तिका खंयच्या उतरान घटाय दिली फकत देवाच्या उतरान तिका जेजू तुज्या आंगोस्तानाक हांव हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली ही घोटाय मेवली आनी ताका ते रस्त्यानसून ताका वाट केली एंजलांनी जाल्यार जेजू कोणाक पळोवंक मेळना कित्याक इतली झुंडी आनी जेजू मोदी पळोवंक मेळटलो कोणाक तरी हातला
तिका 12 वर्सां असतरीक ते पळय तिका ती वाट करून दिली, एंजलांनी वाट करून दिली. आमी तशीच म्हणटा तेन्ना आमचे फाटलीक एंजल आसा, आमकां हजारांनी एंजल आहा. आमी एंजलांक कामाक लायता, आमचे बेश्टेच आहा एंजल. आमकां माहिती म्हणटा इब्रू 1:14 आहा ते माहिती एंजल आहा आमकां म्हणटा, सारके एंजल दिलेले आसा. ते आमचे सारके राखणदार आहा आमकां, आमी तांकां कामाक लायना. ते एंजल आमकां पळोवंक सुद्दां दिना सकयल. ते एंजलांक आमी उलो करूंक जाय आनी ते एंजलांक सांगूंक जाय आमकां. तिका जशी घोटाय दिली 12 वर्सांची असतरी, कशी घोटाय दिली तिका एकाच उतरान. तिका तिणी हें करूंक ना, काय करूंक ना तिणी. तिका सांगलें ताका सांगलें हेवटेल्यान जेजू वचपाचो आहा. जाकुबाकूय सांगलें जेजू हेवटेल्यान वचपाचो आहा. तिणी कितें केलें, तेंच्यांनी तें एकूच उतर घेतलें आनी ती उलोवंक लागली. तिणी म्हटलें जेजूच्या हांगासरल्यान हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली. आनी हो जागो कितें म्हणटा, हो आपूण मोठको म्हणून जेजूक पळोवंक वचोंक हें करूंक जायना. पूण ताका कितें जाता, तो झाडार चडटा मागीर. फुडें आहा तें जेजू त्या पासत जेजू पळोवन खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडाच्या झाडार चडून कित्याक जेजू त्या वाटेन वेचो आसलो. कितें म्हणटा पळय, तो रुमडाच्या झाडाचेर वयर चडलो जेजू आतां. कित्याक ताका आस लागलेली सारकी जाकेवांक. आस लागलेली कोणाची, जेजूची उतराची ताका आस लागलेली. जेजू प्रवचन करता ते उतराची ताका आस लागलेली. तो वयर चडोन ते पळयतालो जेजू. ताका कित्याक पळोवंक गेलो तो जेजू, तो ताका हें आसलें न्हू आपणाक कितें करता तेजी ताका वीट येयल्ली. पूण ताका खबर नासली. पूण जेजूक खबर आसली, हो आतां जेजूक आमच्या सगल्यांची खबर आसा. कोण कोणाक सुटका दिवपाची, कितें सुटका दिवपाची. आतां पळय समरिकन ती वुमन सांगल्या तिका जेजूक खबर आसली ती पातकी जिवीची आतां म्हणून. तरी पूण जेजू शिसांक कितें सांगता, तुमी खावंक हाडूंक कितें जेवण हाडूंक धाडटा तांकां. आनी आपूण एकटोच बसता. कित्याक ताका खबर आसली ती येतली त्या वेळार आनी तिका सुटका मेळटली ह्याच वेळार. ती विटाळ्ळी आनी जेजू तिचें जाणा आसलो ती विटाळ्ळी म्हणून. तिका 5 घोव आसले, आतां 6 आहा तो तिजो न्हू म्हणून सांगलेलो. ते जेजून तिका खरें सांगलें तेन्ना ताका कळ्ळें हो प्रवादी म्हणून कळ्ळें तिका. तशेंच आमकांय कशेंच कळोंक जाय की जेजू खरेंच जिवो आसा ह्या संवसारांत आनी तो आमच्यो मिलाग्री करता. आतां आजुनूय जिवो आसा जेजू हांगर ना, हांगरूय आसा, देवसारूय हांगर आसा, दोगूय आसा. पूण आमी कोणाचें उतर आयकता तें आमचें धरलेलें आसा. देवाचें उतर आयकता काय आमचें मन दुसरे कडेन आसा, तो आमकां कितें कितें सांगता देवसार तोय आसता. पूण आमी तें धरलेलें आसा, आमी कोणाचें उतर धरतलीं ती सामरिकन मनी भाशेन काय जाकेवा भाशेन पळय. जेजू ते वाटेंतल्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतो जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हटलें, जाकेव बेगीन देंवून यो, तर आयज म्हाका तुमगेर वचूंक रावूंक जाय. पळय जेजूक कळ्ळें न्हू तो मनीस वयर बसला तो, ताका तो झाडार चडलेलो तो. कित्याक झाडार चडलो, ताका जेजूक सारको फेस टू फेस पळोवंक जाय आसलो. फेस टू फेस दिसतो नासलो जेजू न्हू, मातसो दिसतलो लोकांच्या मदीं, तो नाका आसलो. ताका आख्खो जेजूक पळोवंक जाय आसलो, कहो दिसता कितें दिसता. आनी जेजून ताका पयलें तेची आवडे पयले तेजे सारके. तो कितें करता तो पयलो वयरसून. तो जेजूक पळोवन आनी जेजूची नदर तेची दोगांयची एक जाली. एक जायना बरोबर तेजी सगळीं चिंतनां तेजी सगळीं बदल्लीं. आनी जेजून ताका सांगलें, हांव तुमगेर येता आयज रावंक. हे आतां लोक कितें म्हणटा ताका सगलो जेजू पळय कोणागेरूच सांगना तो. पयला जेजू सगल्यांगेर वयता तो तें प्रवचन करूंक सगल्या लोकांगेर. म्हटल्यार हेका खबर आसली जेजूक हेचें जिवीत कसलें आहा तें. लोकांचें हेका श्राप आसा, तो हे मडके बिडके घेवपाचें तें श्राप. ताका लागून तें जेजूक खबर आसली म्हणून जेजून ताका वयर नदर पयली दोगांची नदर एक जाली. तेन्ना तेजे सगळे आनी जेजू आपणागेर रावंक येता म्हणून तेणी सगळे आपले काळजांसून तेणी सारकें हें केलो ताका येवकार दिलो जेजू. पळय जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हटलें, जाकेव बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर रावंक येवंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सलमान केलो. पळय जेजून ताका जाकेव बेगीन जेजूक आतां खबर आसली आपणागेर येता म्हणून तेणी बेगीन देंवलो आनी तो आपणागेर ताका जेजूक घेवन गेलो. आमी व्हरता आमगे जेजू कोण व्हरता जेजूक सलमान उतरान या उतर घेवन वचोंक जाय. जेजू त्या उतरा वरवीं जेजू आमगेर येता. तो हो ताका पळय ते कहो येयलो तो उतरा वरवीं येयलो तो. कित्याक येयलो तेणी ताका वयरसून जेजूक खबर आसली न्हू तो आतां पातकी जिवीत आपलें सोडटलो. जेजूक सगळें जेजूक कोण पळय कोणाचें हें आसता तें जेजूक सारकी खबर आसा कोण देवाचो पाटलाव करतलो.
तिकाय पळय तिणी देवाचें उतर दिलें. तिणी आपल्या वचून गांवांक सगल्यांक सांगलें, हांव एक प्रवादी येयला म्हणून सांगलें. तो हो जाकेव पळय आतां तेंगेर येयना बरो हो आतां फुडें कितें करता पळय. हें पळोवन सगळे लोकांक गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, पातकी मनशागेर रावोंक गेला म्हूण रे तो. हय, सगळ्यांचे नदरेक उबो रावन जाकेव सोमयाक म्हटलें, सायबा पळय म्हाका आसा तितल्याही अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दिता. पळय तेणी जेजू तिंगेर घरा येयना बराबर लोक सगळे गुणगुणूंक लागले. म्हणटा न्हू आमगे सुद्दां कोणी येयलो जाल्यार, आरे हेका खबरूच ना ती बायल कसली ती, नाल्यार ही घरानूच घेवची नासली तांकां म्हणटा न्हू. हो कसलो दादलो पळय तिंगेर येयला तो, जाल्यार ही घरान घेवची हेची तर सगळी स्टोरी खबर आसली जाल्यार ताका ही घरानूच घेवची नासली म्हणटा न्हू लोक. तो हेकाय म्हणूंक लागले, हो कसलो मनीस तो हे जाणा आसलें पूण जाणा म्हणून हे ताका परत आपल्यागेर घेता. गुणगुण कसले पाचकी मनशागेर जेजू रावंक वयता. जेजू कोणाक सोदूंक येयल्लो? बऱ्यांक सोदूंक येयल्लो ना न्हू. तो सांगता न्हू आपूण वायटकारांक सोदूंक येयला म्हणटा. आपूण बऱ्यांक म्हणटा वैजाची गरज ना म्हणटा, वायटाकारांक वैजाची गरज आहा म्हणटा. तो जेजू तो वायटाकारांक सोदूंक येयल्लो. मागीर तो कितें म्हणटा पळय, आपूण जेन्ना ताका जेजू मेवलो, जेजू तिंगेर येयलो तेन्ना तेजें मन सगळें बदल्लें. आमचें मन बदलता पळय. तेणी सगळीं आपली चिंतना बदल्ली. आपूण कितें करतालो, लोकांक तो नागयतालो, लोकांचे पयशे घेतालो, सगळे हें करून ताका ते श्राप आसले ते सगळे पळय जेजू जेन्ना मेवलो तेन्ना तेणी आपले ऑटोमॅटीक तेणी कांय करूंक ना, फकत तेजी चिंतना तेणी आपणें बदल्ली. आपूण लोकांक नागयला तो चौपट परती दितलो म्हणटा तो. आमी म्हणटली न्हू बेश्टी. पळय तेणी कितें सांगलें परत वाचया. सगळे नदरे उबो रावन जाकेव सोमयाक म्हटलें, सायबा पळय म्हाका आसा तितलेय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट फावटी परतून दिता. पळय कितें म्हणटा तो. आपूण म्हणटा पळय कोण आतां थंय लोक आहा जेजू कडेन सगळे ते सभा मजार सांगता तो. ते लोक सगळे ताका वळखता न्हू. तेणी कितें केलां हें केलां ते सगळे लोक ताका वळखता. तरी तो सभ्या मजार सांगता पळय तांकां, हांव म्हणटा म्हाज्यातलो अर्दो वांटो काडून म्हणटा हांव गरिबांक दिता. तेकडे खूब आसतले पयशे न्हू. तो कितले वर्सां जाले आसतलो टॅक्स कलेक्टर आनी लागोवणे आनी कसले पयशे ते सगळे आसतले हेजे कडेन. तो सांगता अर्दो वांटो आपूण गरिबांक दिता म्हणटा. आनी हांवें कोणाक फसयला पळय तांकां म्हणटा आपूण चौपट पट्टी 4 पट्टी परतून दिता म्हणटा. आमी म्हणटली आमी बक्षितले ओगी रावतली न्हू. हांवें ताका बक्षिला म्हणटली जातलें आमचे कडेन आमचो अर्दो वांटो दिवपाक गरिबांक कोणाक तरी. म्हाका आहा तें पुरो म्हणटली. म्हाका हें देवान दिलां, हें हांव कित्याक लोकांक दिवं, म्हाका दिलां तें म्हणटलो देवान. तो कितें करता पळय, आपणाक जेन्ना हें मेवलें तेन्ना तो काडटा आनी आपले सगळे बोक्सोणे मागता तो. आमी जेन्ना बोक्सोणे मागता तेन्ना कितें जाता आमचें अशेंच जाता. तेणी कितें केलें थंयच्या थंय जेजू कडेन सगल्या लोकां मुद्दीर लोकांनी ताका कितें केल्लो आसतलो न्हू. लोक ओगी रावतलो, हेणे म्हाका अहें केल्लें, हेणे म्हाका तो म्हाजे पयशे खाल्ले, हेणी जाता न्हू. पयल्यान तुमी न्हू कोण रीणकारी बीन आसता पळय तांकां पळय लोन घेता तांकां आमी कितें करता श्राप सुट्टा न्हू. हेणी म्हाजे पयशे घेतल्या लोनाक म्हाजे लोन जावन आनी म्हाजे पयशे सगळे खाल्ले म्हणटा. अशें आमी हें करता न्हू, बक्षिता आमी तांकां. तशें तोच एकाय बीन खूब लोकांनी केल्लो आसतलो. कित्याक पयशे घेतलेले उदारीने हेचे टॅक्साचे बीन दिना जाल्यार तांकां मारलेले आसतले, कितें केलेलें आसतलें हेणी बीन. ताका लागून तो आपूण पळय जेजू जेन्ना ताका मेवलो तेन्ना तेणी सगळें आपलें सोडलें. आमकां जाता जेजूचें उतर मेवल्यार सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूं जाता न्हू. जेजूच्या नांवान सगळ्यांक कितें म्हणटा चौपट पट्टून परतून दिता म्हणटा तो. 4 फावटी तांकां परतून दिता. मागीर जेजू ताका म्हणटा कितें आयज ह्या गरोब्याक तारण आयलें म्हणटा. कित्याक हो अब्रामाचो पूत, तर मनशाचो पूत सांडलेल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. कितें म्हणटा तो पळय ह्या गरोब्याक आयज तारण येयलें म्हणजे जेजू खबर आसली तेंचे गरोबे कशें आसा, श्रापान आहा कितें आहा तें. जेजू म्हणटा जेन्ना ताका देवाचें उतर मेवलें तेन्ना ह्या गरोब्याक तारण मेवलें म्हणटा आनी साल्वासांव मेवलें म्हणटा. कित्याक तेणी तर आपलें जिवीत बदलूंक नासलें जाल्यार ताका हें मेळटलें आसलें ना न्हू.
तेका आमकां पळय आतां 1 जॉन 5 ना आमची पातकां तर आमी वळखून घेयना जाल्यार आमकां पळय कितें जाता तें 1 जॉन 5:9 पळय 1 जॉन 1:9 एक पळोवया पातक ओळखून घेवप आनी बोगसणें जोडप कितें म्हणटा पळय आमकां पातक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचें सवें ना कितें म्हणटा आमकां तर आमी पातक ना म्हटलां जाल्यार आमकां आमी फटयता म्हणटा सगल्यां कडेन आहा न्हू कितें ना कितें तें पातक आमी बोगसणें मागोवंक जाय आमी पातकी न्हू आं जेजू वरी आमी नितीवंतपण आमी पातकी पयलीं आसली पूण आतां ना आनी सोत आमच्या सवें ना म्हणटा जो कोण म्हणटा न्हू आमकां पातक ना म्हणटा न्हू तो कितें आपणाकूच फटयता म्हणटा आनी सोत तेज्या सवें ना म्हणटा सोत म्हणजे देवाचें सवें ना फटकिऱ्या सवें देवाचें उतर नासता मागीर फुडें म्हणटा तो 9 पळय आं 8 वाचलेलें आसता पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता कित्याक तो विस्वासी आनी सगले वाटेन बरो कितें म्हणटा आमी तर आमची पातकां वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता म्हणटा आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता आमी कितें करता आमी वळखून घेता आमची पातकां घेता न्हू आनी परत याद करता न्हू तशी ना परत आमी पातकां एकदां आमची बोगशिली जाल्यार जेजू आनी परते आमची केन्नाच याद करिना जाकेव नाम का जाकेव को क्या बोलता है हिंदी में 19 में है लुक 19 में हाँ जाकरेस नहीं जाकेव है जाकरेस नहीं है 19 लुक में हाँ जाकरेस सेपरेट है हाँ वो जाकेव नाम का एक आदमी था ना वो क्या कर रहा था टैक्स कलेक्टर था वो ऐसा वो टैक्स भी लेता है ना हाँ जाकेरेस है हाँ जाकेरेस है वो जाकेरेस और जेजू उसको मिलता है ना जेजू और जाकेरेस का नाम है ना ऊपर ओ हाँ ना हिंदी में दूसरा है जाकेउस हाँ वो जाकेउस है वो क्या करता है वो जेजू को इसको किसने बोला था ना पहले 18 में क्या था लास्ट में एक को नजर नहीं थी ना दिखता नहीं था उसको यीशु क्या बोलता था उधर जा रहा था ना जाके जेरिको क्या गांव में जा रहा था उधर क्या है एक इसको आंखें में नहीं दिख रहा था वो क्या करता था वो बोल रहा था उधर अंधा है ना वो बोल रहा था यीशु मेरी काकू दया करना ऐसा वो जोर जोर से चिल्ला रहा था बोल रहा था मेरी दया करो और यीशु ने क्या बोला उसको यीशु जानता है वो उसको नजर नहीं है वो जानता है यीशु तर यीशु बोलता है उसको क्या उसको उसके मुंह से क्या आता है वो देखता है यीशु वो बोलता है उसको क्या बोलता है तुमको क्या चाहिए मैं तुमको क्या कर सकता हूँ ऐसा यीशु बोलता है उसको मालूम है वो अंधा है वो सब उसको मालूम है उसको नजर चाहिए लेकिन वो यीशु क्या बोलता है उसको क्या चाहिए वो यीशु उसको बोलता है मुझे वो भीख चाहिए उसको कि आँखें चाहिए उसको ये दो ही है ना इसलिए वो भीख चाहिए तो उसको भीख दे सकता है यीशु वो क्या बोलता है वो उसको चाहिए था यीशु को क्या बोलता है मुझे को नजर दे दो वापस दिखने दो ऐसा बोलता है बाद में उसको नजर देता है यीशु और उसको दिखता है और बाद में ये सब ना जाकेव नाम का है ना वो क्या बोलता है वो सब उसने सुना था यीशु यहाँ से आएगा वो सब करता है वो उसको जानता था सब लोगों को वो अच्छा करता है वो सब जानता था लेकिन उसने देखा नहीं है इसने सुना था वो कुछ मिलाग्री करता है वो सुना था लेकिन उसने देखा नहीं था यीशु को बाद में उस नगर से वो जा रहा था ना तब वो जाकेव को यीशु को देखना चाहिए आस लगी थी मुझे रेजू जानता था उसको आस लगी है मेरे को देखने का और उसका कुछ ये करता था वसूलदारी करता था ना वो
लोगों का ऋण लेता था, लोगों को पैसा देता था, ऐसा इसका धंधा था। वो कर रहा था, वो भी कंटाला, वो क्या बोलता है, उससे से उसको वाद आया था, मीन्स उसको नहीं चाहिए था वो करने को लिए। यीशु जानता था, लेकिन वो गया यीशु को देखने के लिए। गया तो क्या हुआ, लोग बहुत था ना, भीड़ बहुत थी, लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन उसको देखने के लिए उसको नहीं होता था। लेकिन वो छोटा था ना, तब क्या हुआ, यीशु ने यीशु को वो देखना चाहता था, लेकिन भीड़ में से वो नहीं देख सकता था। ऐसे ही वो एक 12 वर्ष की स्त्री थी ना, वो भी ऐसी थी, उसको भी किसी ने बताया था। वो सब उसका पैसा उसने डॉक्टर को डाल के 12 साल की रक्तपात हो रही थी, उसको आग में जा रहा था ना, इसलिए उसको 12 साल हो गए थे। वो डॉक्टर को पैसा डाल के उसको ख़त्म हुए थे। और किसी ने उसको भी बताया था, यहाँ से यीशु जाने वाला है, यीशु के आंगन को हाथ लगाया तो तुम चंगी हो जाएगी, उसको बोली थी। लेकिन उसने क्या बोला, और बहुत भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। बाद में उसने क्या किया, बोला यीशु के आंगन से हाथ लगाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। घर में बोला उसने, घर में बोला तो 12 साल के वो बीमारी में थी, तब उसको इसकी शक्ति आई, उसको ये वचन से। हमको भी एक वचन बोला ना तो उसको शक्ति आती है। उसने एक वचन बोला और उसको शक्ति आई, और उठ के वो यीशु को छूने गई। बाद में भीड़ आई ना, और उसने उस टाइम में क्या है, औरत लोगों ने क्या, उसको पीरियड हुआ ना तो औरत लोगों ने घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी था। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो वचन बोल के वो उठी और गई, और उसके हाथ लगाया, यीशु को हाथ लगाया। कैसा, उसको भीड़ में जगह नहीं थी उसको जाने के लिए, लेकिन वो वचन बोल के उसको रास्ता किया, लोगों भीड़ में से रास्ता किया यीशु को हाथ लगाने के लिए। वो ऑटोमेटिक रास्ता हुआ उसको, नहीं तो उसको पुश के जाना पड़ता था, लेकिन पुश के भी जाने के लिए नहीं होता था। लेकिन वो वचन सुनी और हाथ लगाया, वो ठीक हो गई। वैसा ही झांकियों के लिए प्रभु जानता है किसको किसके गांव में जाना है और किसको प्रवचन देना और कौन को मुक्ति मिलेगी, वो प्रभु जानता है। इसलिए वो उधर गया था, उसको हाथ लगा, वो ठीक हो गई बाद में। और उसने सब अपने, बाद में यीशु पूछता है ना, यीशु का आंख को कुछ हुआ तो ऐसा ये हुआ ना, यीशु के आंख के कुछ गया। यीशु ने पूछा, मेरे को किसी ने हाथ लगाया? किसी ने हाथ लगाया? यीशु कोई नहीं बोलता है, लोग बोलता है बहुत भीड़ है, किसी ने भी हाथ लगाया, लेकिन यीशु बोलता है किसी ने तो हाथ लगाया मेरे को। बाद में वो डर के आती है, बोलती है, सब अपनी स्टोरी बोलती है 12 साल की यीशु को। और यीशु को वो बोलता है तुम्हारे विश्वास से तुम चंगी हो गई, यीशु बोलता है उसको, और हो गई। यहाँ पे हम जाके बोलता है ना, वो भी ऐसा ही, इसको भी यीशु ने देखा है उसकी परिस्थिति, वो क्या करता है, वो क्या नहीं है, वो सब जानता है। लेकिन यीशु उधर से जाता है, तब वो झाड़ पे चढ़ता है यीशु को देखने के लिए। और यीशु ने उसको देखा और बोला, हम आपके घर में आता है रहने के लिए। तो बाद में वो लोग है ना, वो लोग बोलता है ना, उसकी स्टोरी सब जानता है ना, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो सब जानता है। वो बाप लोग गुनगुन लगले, वो ऐसा बोलने लगे, वो पापी के घर जा रहा है। कौन? यीशु पापियां के घर जा रहा है, ऐसा बोलने लगा। सब लोगों के सामने वो बोल रहे थे ऐसा पापियों के। यीशु ने कुछ नहीं बोला। और जाके के मन में क्या आया, उसने जब सब किया था ना, वो पाप सब कर रहा था ना, वो पैसा सब पापियों का, वो सब उसने बोला यीशु को, मैंने लोगों को ये किया ना, उसको मैं दुपट पट्टी दूंगा, गरीबों को मैं, वो गरीब लोग है ना, उसके लिए मैं उसको दुपट पट्टी दूंगा। का पैसा लिया था ना उसका, और हमने किसी को फंसाया, ये किया ना, उसको 4 पट्टी देगा, 4 पट्टी देगा, ऐसा वो बोलने जाके। तो प्रभु बोलने लगा, इस घर में अभी तारण आया, मीन्स अभी तुमको कोई पापी नहीं बोलेगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा, तो तुम अभी नया जन्म लिया है यीशु के प्यार से, ऐसा बोला। और प्रभु गया। क्या हुआ, हमको भी ऐसा बोलता है ना, हमको कोई बोलता है ना, तुम पहले का जो तुम कितना भी चेंज हो, कुछ भी करो, पहले का स्टोरी लेके कोई तरह आता है ना, वो क्या करेगा, वो अभी तक वैसा ही बोलता है।
एग्जाम्पल लिया, वो दारू पीने वाला, वो दारू पीने सोचता है, उसकी आदतें सबको मालूम है ना, क्या बोलता है उसको, बोलता है, कोई बोलता है उसको उठने छोड़ा वो नया बन गया, कोई बोलता है पहले का स्टोरी बोलता है ना, वही वो वैसा ही है, वो सुधरने वाला नहीं, हम ऐसा बोलता है ना पहले का स्टोरी। अभी हमको किसी कोई भी दारू वाला कोई दिखेगा नो तो क्या बोलने का, प्रभु का आत्मा उस पर है, प्रभु ने उसको अच्छा किया है, प्रेम से भर दिया है, सारे बुराई से मुक्ति दिया है, ऐसा बोलने का। हम वो दिखता तो नहीं बोलने का। आमकां सोया हा न्हू, कोणी एक सोऱ्याकार दिसलो जाल्यार कोणी एक तो सोरो येतो आनी सुदारतलो, आमी ना आतां आमची उतरां चेंज करूंक जाय। आमी सोराचो आत्मो तेजेर आहा, देवान ताका अभिशेक केला, आपल्या मोगान भरला, सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या, तुमकां दिसलो जाल्यार हय म्हणपाचें आमी ताका, आमी चेंज करपाचें आमची उतरां। आमकां जायना पूण आमी जेजूक फुडें घालपाचो आनी सांगपाचो, आमी आतां आदली उतरां आहा ती आमी चेंज करपाची। जायना आमकां जाता न्हू आतां सगळें आमकां चेंज करपाक। आमी सांगतालीं न्हू, ते जाकेवान कितें केलें, आपले सगळे पातक सगळे आपले कितें आसले ते सगळे आपले रडलो आनी ताका त्याच वेळार ताका तारण मेवळें। मागीर हांगा सांगलेलें न्हू 1 जॉन 1:9 पळया, पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता। कितें म्हणटा, आमची पातकां आमी वळखून घेवंक जाय म्हणटा। आमी आतां कितें केलें तेची गिल्ट दवरपाची ना। आमी आतां कितें करता न्हू, हांवें आतां हें केलें, हांव आतां जेजू कडेन कशी वचों ना, जेजून आमकां ऑलरेडी बक्षिलां, आमकां जेजून बक्षिलां म्हणटकूच आमी दुसऱ्याकूय बक्षूंक जाय न्हू, आमी केलां तें गिल्ट दवरपाची ना। एक बायल आसली खंय, कितें सांगताली खंय, ती लोगीन जाली आनी तिजें कितें ती कुमसार पासून जाली खंय, कितले पातक आसले तिचे, कुमसार जाली लोगीन जाली तरी ते एकूच गोट धरून रावल्ली। तिका एकदां पास्टरान कितें केलें खंय, एका दर्या कडेन व्हेलें तिका आनी म्हटलें खंय एक फातर आपणी, तुजें चड व्हडलें पातक न्हू, तूं व्हडलो फातर घे आनी म्हाजें धाकटुलें न्हू म्हणून हांव धाकटो फातर घेता। आनी धाकटो फातर घेतलो आनी ती दर्या कडेन गेली खंय, दर्या कडेन गेली आनी तूं पयलीं उडय तुजी चड व्हडली पातकां न्हू। तिणी खंय उडयलो, खंय गेलो आनी आपुणूय उडयलो, दोगांयनी उडयलो। खंय गेलो ती गुणे दोनूय, वयर येयले ते पोनाक गेले न्हू। आमची पातकां खंय गेली सगळ्यांची, पोनाक गेली न्हू। आनी जेजू आमकां पातकी दवरतलो, ताका लागून आमी वळखून घेतली म्हणटकूच आनी आमची पातकां उरोंक ना। ताका लागून आमी गिल्ट घेवन बसपाचें ना, हांवें हें केलां तें केलां, सॉरी मागलें जालें। आमी गिल्ट घेवन बसता तेन्ना कोण जाता, आमी जुडास जाता। जुडास जाणा न्हू, जेजू विकलोलो तो जुडास, तेणी कितें केलें, बोक्सोडे मागलेले तेणी त्या मंदिरान वचून तेणी पळय तें सांगलेलें न्हू ताका, हे नाणें 30 नाणें घे आनी ताका सोड तो निरपराधी म्हणून सांगलेलो पळय। म्हणजे तेंच्यांनी ना म्हटलें न्हू, तेंची 30 नाणें थंयच उडयलो आनी गेलो। तेणी बोक्सोडे मागलेले जुडासान, पूण तेणी गिल्ट दवरलें। आमी तशी गिल्ट दवरूंक कळना। पेद्रूनय केलें न्हू, 3 फावटी नाकारलो न्हू पेद्रून कितें केलें, बोक्सोडे मागलें जेजू कडेन, बोक्सोडे मागलें न्हू 3 फावटी। ताका लागून आमी कितें करता तें आमकां आमचेर आसा। आमी बक्षिता जाल्यार आमची पातकां ऑलरेडी बक्षिल्या जेजून, आनी आमकां केन्नाच उडास करिना तो, खोटेपणांतली नितळ करता आनी तो आमकां विस्वासी आनी सगळे वाटेन तो बरो म्हणटा। आनी फुडें व्हरता, आमी केदीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी त्याचें उतर आमच्या सवय ना। पळय आमी कोणी म्हणटा न्हू आमकां पातक ना म्हणटा न्हू, सगळ्यांक पातक आहा न्हू हांगासर, आमी पातक ना म्हणटा तेन्ना आमी कितें करता, आमी ताका फटकिरो करता आनी आमच्या सवय देवाचें उतर ना। देवाचें उतर आहा जाल्यार आमी कॉन्फ्युज करून घेवंक जाय आमची पातकां, आमी हें केलां तें केलां, आमकां जाता। पूण आमचे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार आमी रोकडीच बक्षितलीं। देवाचें उतर ना जाल्यार आमी बक्षिची ना। देवाचें उतर आहा जाल्यार आमी ताका आमचें कितें केलें सुद्दां जाल्यार आमी ताका रोकडेच सॉरी म्हणटलीं। कित्याक आमचे कडेन देव आसा न्हू आनी तो फटकिरो येता न्हू। आगो कित्याक म्हणटाय म्हटल्यार तुका कितें मेळटलें, फटकिरो येता, फटीचो बापूय न्हू तो देंवचार न्हू। जॉन 8:44 जॉन 8:44 पळय, तो फटीचो बापूय कोण तो सांगता हांगा।
आमी त्या फटीच्या बापायचें आयकपाचें काय जेजूचें आयकूंक जाय न्हू? आमकां जेजून कितें केलां तें आमी आयकूंक जाय. तुमचो बाप देंवचार आनी तुमच्यो बापायक जाय तें करूंक तुमची खुशी मुद्दाक थावन तो प्राण घातकी. तो केदीच स्वतान रिगलोलो ना, कित्याक त्याचे सवेत सत ना. तो लुटीपणान सांगता तेन्ना आपल्या स्वयंभाग प्रमाणे उलयता, कित्याक तो फटीचो आनी फटकिराचो बापूय. कोण तेजे कडेन स्वत ना, तो आमकां येता सांगपाक कितें कितें गजाली. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमी तेचें आयकूंक कळनी. तो प्राण घातकी म्हणटा, तेजे कडेन केन्नाच स्वत रिगलेलें ना. तो तुका स्वत उलोवन सांगतलो, स्वता सारकें करून सांगतलो. तो कहें कळटा स्वता करून सांगतलो म्हणून तुमकां तो तें झाड हेका जेन्ना आदाम आनी एवेक तेणी पळय तें झाडाचें फळ खावं नाका सांगलेलें पळय देवान, तेन्ना तेणी कितें केलें तांकां? तें खावल्यार तुमी त्या भाशेन जातली. कहें उलोवन दाखयलें तांकां? स्वत करून दाखयलें. तो देवचार आमकांय स्वत करून दाखयतलो. कितें नाका तें आमकां करून दाखयतलो तो. तेन्ना आमी पळोवंक जाय हें कोणाचें उतर आनी कोण आमचे कडेन उलयता तें. आमकां तो देवाचें उतर उलोवंक जाय जाल्यार आमी बायबला प्रमाणे उलयता. आतां पळय स्पश्ट बरयलां न्हू, तो फटीचो बापूय म्हणटा. तो फटकिरो, तेजे कडेन स्वत ना. स्वत कोणा कडेन आसता? देवाचें उतर आहा तें स्वत आहा न्हू, आनी फट आहा तें खंय आहा? तो देवचाराचें उतरां न्हू. तो आमकां सांगता कितें कितें न्हू, आमी तेजें आयकता देवचाराचें. आमकां खबर ना हो फटीचो बापूय म्हणून, हो फटकिऱ्याचो बापूय. फटीच्यो शिकयता आमकां तो सगल्यो फटकिऱ्यो नाटबुड्डी. तेका लागून तेका फटीचो बापूय म्हणटा. तेणी एवेक आनी आदामाक कहें नाडलें तेंच्यांनी? हें उतर घेतलें न्हू, स्वत करून दाखयलें तांकां. तो तेजे कडेन स्वत रिगलेलें ना म्हणटा तेजे कडेन. तो स्वत करून दाखयता. तो कहो करून दाखयता? उतरांनी करून दाखयता. तेका फकत देवचाराक सगलें उतर खबर आहा देवाचें. तो कहो आमकां जिगयता देवाच्या उतरान. देवाचें उतर तेका खबर आहा. फकत तेका तो कितें करता? तुमच्या काळजान जें देवाचें उतर तुमी रिगोवन दवरलां न्हू, तें काडपाक तो तुमचे कडेन फूट घालता आनी तुमकां एक एक मोतीन घालता तें काडून दवरच्याक. तेन्ना आमी समजूंक जाय हो कोण आमच्या भितर उलयता तो. आमकां देवचाराचें आनी देवाचें कळोंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. जेजू देवाक जेजूक जेन्ना नाडलो तेन्ना जेजून कितें केल्लें? जेजून बायबल सोदूंक गेलो ना न्हू. तें काळजान तेणी रिगोवन दवरलेलें उतर. 40 दीस उपास करून तेणी तें उतर सारकें भरलेलें आपल्या काळजान. तें तो उलयलो. तेणी म्हणूंक ना न्हू थंय राव मातसो आपूण कितें सांगता जाल्यार आपूण करता. तेका पावर नासलो करपाक? जेजूक त्या फातराचें उणें करूंक जाय नासलें? कित्याक तो देव न्हू. आनी तेणी पयलीं केल्या न्हू मिलाग्री. 2 नुस्त्याची 4 उंड्याची तेणी कितलें जेवण केलें 5,000 लोकांक न्हू. आनी तरी पाटल्यो बरोन उरल्यो. पूण जेजूक पावर आसलो. पूण जेजू आमकां दाखयतालो थंय, आमकां शिकयतालो तो कितें? तेका देवचाराक पावर ना. तुमचे कडेन तें भितर आहा तें उतर तुमी उलोवन घेया तें तुमकां जाय तें. तेका लागून जेजून कितें म्हटलें? जें बरयलेलें आसा तें उतर बरयलें आहा तें उंड्या वरी मनीस चियना म्हूण सांगलें. जें देवाच्या उतरान जें भायर सरता त्या उतरा वरी मनीस चियेता. आमी कशी जियेता? उतरा वरवीं न्हू. आतां आमचे कडेन उतर आहा म्हणून आमकां कोणी म्हटल्यार कितें म्हटल्यार लागतलें ना न्हू. कित्याक लागचें ना? कोणी म्हटल्यार आमकां आमचे कडेन उतर बरलेलें आसा देवाचें. तें उतर आमकां सेट फ्री करता. तिका कशें केलें? सामरीक तिका उतर मेवलें, तिका सेट फ्री केलें. जाकेवाक कितें जालें? तो उतर आयकलें जेजूचें तेणीन आनी तेणी आपलें जिवीत चेंज केलें. आनी परतें त्या लायफान ती परती वचोंक ना. तेंच्यांनी देवाचें उतर शिकोवन दिवंक लागली. ती गेली आनी सगळ्या गांवांनी वचोन एक प्रवादी येयला म्हणून सांगूंक लागली. तशें आमी जाता काय? आमी सांगूंक जाय न्हू. आमकां देवाचें उतर मेवलें जाल्यार आमी वचून सांगूंक जाय न्हू. जाता आमकां भिरांत येता न्हू. म्हाजें उतर आयकात काय ना आयकात ना. तुवें एकदां बी घातलय न्हू, तेच्या काळजान एक बी पडलें न्हू, तें केन्ना तरी शांती पावता. तें फटयना, ती येताच तें रिगोवन. कित्याक तुवें तें काळजान घातलां. मागीर अमक्या वर्सा तुका सांगतलें तुवें म्हाका तें बी हें उतर सांगलेलें न्हय, त्या उतरान हांव म्हणून सेट फ्री जाली. सांगता मागीर केन्ना तरी तुका.
तूं म्हणटलें म्हाज्या उतरांनी हांवें हेका उतर दिलें पूण हे मागण्यांकूच येयना कितलें सांगलें हांवें ना तेजे कायजान तूं उतर घातलां तें उतर आसा आमी तोय म्हणून कळना तें केन्ना तरी आपणें ताका बरें घातलां बी तेज्या भितर कायजान तें बी केन्ना तरी किल्लतलें आनी तेजी वाड जातली अशें आमी म्हणीत रावूंक जाय आनी आमी फोनार बीन ताका उतर दिवंक जाय आमचे कडेन जाता तशें आनी मागीर जेजू आमकां कितें म्हणटा आमी कोणाचेर विस्वास दवरूंक जावो देवाच्या उतराचेर जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता न्हू तेन्ना आमकां खूब येता कश्टीन येता कितें कितें जाता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी देवाचें उतरूच उलोवंक जाय आनी सेट फ्री जावंक जाय कित्याक आमकां हें उतरूच सेट फ्री करता आनी आमकां कितेंच करिना आमकां सुद्दां कितें जालें आमी देवाचें उतर उलयता देवाचें उतर उलोवनूच आमकां मेळटा पळय कोणी आमी खंय डॉक्टरागेर चडशीं वचना आमी फाटल्या दिसांनी म्हाजो पांय ह्या जालो हांव कित्याक गेल्लें म्हाका पांय म्हाजो हांव इथं वोण्यान एकदां हांव शॉपार वयतालें थंय म्हाजो पांय म्हाजो वोण्यान पडलो आनी असो जालो पांय म्हाजो आनी हांवें त्याच वेळार कितें म्हटलें म्हाका पांय म्हाजो हें जालो तेन्ना हांवें म्हटलें जेजूच्या सावंड 20:14 म्हणटा जेजूची एकूय आड मोडोंक नासलें जॉयंटांसून भायर सरलेलें पूण एकूय आड मोडोंक नासलें म्हाजो पांयांक फ्रॅक्चर ना म्हाजो पांय मोडोंक ना म्हाजो पांय जेजूचो जावन आहा पळय हांवें तेन्नाच पडला तेन्नाच उलयलें थंय तुमच्या जिवितांत तुमी कितें जालें न्हू पडलें कितें जालें तुमी पयलींच उलोवंक जाय मागीर उलोवन फायदो ना पयलीं स्टार्टिंगूच उलोवंक जाय हांवें म्हटलें म्हाजो पांय जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो जेजूक फ्रॅक्चर नासलो म्हाज्याय पांयांक फ्रॅक्चर नासलो हांव तशीच कुटेत घरा येयलीं शॉपकान येयलीं म्हाका विसरून कितें जालां आनी कांय जावंक म्हटलें हांवें म्हाका जाय तें उलयलें न्हू थंय तुमी कितें करूंक जाय तुमकां जाय तें उलोवंक जाय आमकां कितें जाय आमकां सगळें बायबलान दिलेलें आसा न्हू आमकां कितें जाय तें उलोवपाक डॉक्टरा कडेन कश्यो गुयो आहा सगळ्या भाशेनी हें करपाक थंय बायबलान आमकां सगळे भाशेनी उलोवपाक हें आहा कितें कितें आमकां जाता तेजें सगळें उलोवपाक एक भाव आतांच आमकां सांगतालो गाडयेन तेजे बायलेक सांगलें खंय कॅन्सर जाला म्हणून डॉक्टरागेर चॅकिंगेक गेली ती कॅन्सर जाला म्हणून सांगलें खंय ती भियाली कॅन्सर जाला घोव बरो स्ट्रॉंग आहा न्हू घोवान कितें केलें कमांड केलो सगळो आनी बायंड केलें ताका कॅन्सर ना तो जावन जेजू क्रिस्ताची कुर्ती जावन जेजूच्या सुतारांक येतको कसलोच अधिकार ना आनी तिका कमांड केलें आनी तिजे सगळें हें केलें आनी मागीर दुसरे दिसा परत म्हणल्यार चॅकिंगेक चल सांगलें ताका रातभर ती दोगांयनी तिका प्रेयर केली बीन गेली खंय दुसरे दिसा चॅकिंगेक दोतोर खंय सगळें सोदता खंय हे सगळें कॅन्सराचें सांगलेलें तें आमी हातून कितें केलें काय म्हणटा आपणें कांयच करूंक ना कॅन्सर ना कितें जालें देवाचें उतर सगळें चेंज करता न्हू आमकां जेन्ना कोणी सांगलें कितें केलें तो आमी कितें करूंक जाय असली दुयेंसाची पिडा बीन सांगलें आमकां कोणी फ्रेंडांक बीन कितें जालें जाल्यार आमी तांकां फोनाचेर अर्दें वर तरी तांकां देवाचें उतर शिकयत रावंक जाय तुका कांयच ना तांकां ओप दिवंक जावो तांकां भिरांत येयलेली आसा न्हू ती भिरांत तेंची काडूंक जाय आमकां दुयेंसां कशीं येता भिरांत येता न्हू आमकां दोतोरान एक उतर सांगलें न्हू आमी ती भिरांत घेता आनी तेचे वयल्यान आमकां तें दुयेंस कॅप्चर करता आनी आमी दीस रात म्हणीत रावता म्हाका हें जालां तें जालां सगळ्यांक सांगात सुट्टा मागीर कितें जाता तें जिवें जाता तेणी तो सांगलेलें तेणी एकट्याक घोवाकूच सांगलें आपल्या घोवान तें सगळें बायंड केलें आनी तिजो सगळो रिपोर्ट चेंज जालो न्हू आनी तिणी जर घेवन बसलेली एकटीच ती जाल्यार ती सगळी आनी हें जातली आसली न्हू पिडेस पडटली आसली थंय आमकांय कोणी डॉक्टरान सुद्दां सांगलें कितें जालें आमी तें घेवन बसोंक कळना आमी तेन्नाच कमांड करूंक जाय तेन्नाच म्हाजो रिपोर्ट न्हू हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू हें कॅन्सील करता हांव जेजूच्या नांवान आमी म्हणूंक जाय आमकां दिता डॉक्टर आमकां डॉक्टर कितले फावटी सांगता एकदांच सांगता न्हू आमी कितले फावटी उलयता वयताना चलताना सगळें तेंच उलयता न्हू दोतोराचेच रिपोर्ट न्हू तो कितें जाता मागीर जिवो जाता तुमकां तो सांगूंकूच जाय म्हाका हें जालां तें जालां फकत मागण्याच्या मनशाक सांगूंक जाय ती कितें करता तुका ओप दिता तुका हें उलय तूं उतर म्हणटा हें म्हणीत राव रात दीस म्हणटा तेतून तुका पेखोवणी मेळटली आनी तशें करून तुका पेखोवणी मेळटा तर म्हाजो पांय मागीर सांगलें न्हू अर्दें आनी हांव घरा येयली जाल्यार म्हाका कांयच चेंजीस ना हांव जेजूचें पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर पळयता जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्यार म्हाजो पांय जेजूचो सगळें म्हणीत आहा पूण कुटूंक जाता तशेंच हांव कुटेत बाजारूय करूंक गेलें आनी दुसरे दिसा आमकां कोणाक डिप्रेशन केस तांकां शिकोवंक वचोंक जाय आसलें म्हाजो पांयाचेर लक्ष ना फाल्यां हांव ती कशी वयतली तांकां शिकोवच्याक पळय तेचेर म्हाजो सारकें डिपेंड आसलें आनी हांव उलयताली जेजूच्या गायांनी बरी जाली आनी रात जाली आनी फाल्यां म्हाका आतां कशें वचोंक जाय आनी जेवली बिवली आनी न्हिदोंक गेली बॅडीचेर पांय चलोंक जायना सारको देवाच ना सकयल सारको चलोंकूच जायना पांय
आनी म्हणटा जेजूच्या गायांनी बरें जालें. लुंगडी घालून घालून बाथरुमान वचोंक जाय जाल्यार घोव खोलता आनी बाथरुमान धुता. म्हणजे पांय झूट सकात ना. आनी जालें आनी जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणीत आहा पिक्चर. आतां म्हटलें घोवाक मातसो म्हटलें म्हाका डॉक्टरागेर व्हर. कितें जालां तें कळोंक जाय न्हू पांयांक. आनी डॉक्टरागेर गेलें आनी हांव पयलीं डॉक्टरागेर वचच्या पयलीं हांवें मागणें केल्लें सरेस्वराचो आत्मो डॉक्टराचेर आहा आनी देवाचो फावर म्हाजेर आसा. हें हांव मागणें लूक 4:18 म्हणटालें हांव. आनी डॉक्टर न्हू जेजू हो तूं म्हाका चॅक करताय. आनी ते नर्शी आहा पळय त्यो आज बोडये म्हाका चॅक करता. आनी ह्यो मिशिनरी सगल्यो तुज्यो जेजू. एक्सरे काडटा त्यो मिशिनरी सगल्यो तुज्यो. आनी हांव अशें म्हणून तें प्रे करून गेल्ली. आनी गेली तो डॉक्टर म्हणलो एक्सरे काडूंक जाय. आनी काड म्हटलें एक्सरे. म्हाजो एक्सरे नॉर्मल. कित्याक म्हाका जाय तें हांवें उलयलें न्हू. आमकां जाय तें आमी उलोवंक जाय न्हू. म्हाका फ्रॅक्चर ना. जेजूच्या पांयांक फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाज्याय पांयांक फ्रॅक्चर ना. आनी जेन्ना हांव तें म्हणटा म्हणटा गेली एक्सरे काडलो आनी तो कंप्युटरार घालून झूम करून पळोवंक लागलो बारीक मोठो करून. म्हणजे फ्रॅक्चर खंय आहा तो. आनी जाल्यार तूं कितलोय पळय म्हटलें म्हाजो पांय जावन जेजूचो म्हटलें ह्या पांयांक म्हणलें फ्रॅक्चर ना. ह्या पांयांक कांयच ना. आनी हांव येयली म्हाका घरा कडेन येयली तरी चेंजिनेस ना. आनी क्रॅप बँड बांदलेली तेणी येयली घरा कडेन आनी गुळयो एकूय हाडूंक ना. कित्याक हांव जाणा न्हू म्हाजो पांय जेजूचो आनी हांव ऑलरेडी हील जाला म्हणून. आनी येयली घरा कडेन प्रेयर केली तशेंच जायना. जेवली न्हिदली. ब्रादर एके कडेन प्रे करतालो. कोणाचो हात वयर येनासलो ताका तो प्रे करतालो. हांव ते प्रे हात म्हणटा ते पांय घालतालें म्हाजो. आनी मध्य रातीर म्हाका तो पांय हात म्हणटालो म्हाजो हालोवंक लागली बोटां म्हाजी. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड आतां फाल्यां म्हाका वचोंक मेळटा. म्हणजे फाल्यां तो हुस्को आसलो न्हू तें हांव म्हाका फाल्यांचें चिंत्ताली. आनी मागीर म्हाजो पांय सारको जालो आनी म्हाका चलोंक जालें. प्रेज गॉड. हांवें तर म्हाका उलयल्लें म्हाका फ्रॅक्चर आहा जाल्यार म्हाका फ्रॅक्चरूच आसतलो आसलो. तो प्लास्टर घालतलो आसलो न्हू पांयांक. हांवें म्हाका जाय तें उलयलें न्हू. कितें तुमकां जाय तें तुमी उलोवंक जाय. कित्याक जेजून आमकां उलोवच्याक पदवी दिलेली आसा. मार्क 11:23 म्हणटा न्हू तूं दोंगरा कडेन उलय म्हणटा तुज्या. आमी त्या दोंगरा कडेन आमकां दुयेंस पिडा आसा त्या दोंगरा कडेन आमी उलोवंकूच जाय. तो दोंगर कसलोय जावं. आमकां कित्याक सांगता तो दोंगरा कडेन थंय कित्याक बरोवंक ना तेणी हे झाडा कडेन उलय ह्या फातरा कडेन उलय. कित्याक बरोवंक ना तेणी दोंगरा कडेन कित्याक म्हटलां तेणी. आमकां खूब समस्या आहा न्हू. कसली कसली पियेस दुयेंस पिड्याक कितें कितें आहा न्हू आमकां. दोंगरार कितें आसता खूब झाडां आसता न्हू. आनी फातराक कितें आसता फातराक झाडां आसता ना न्हू. ताका लागून आमी फातर म्हणूंक कळना दोंगर म्हणूंक जाय. दोंगरो कितें आसता सगळी तुजी समस्या. आतां ती 12 वर्सांची अस्तुरी आसली तिका जेजून कितें सांगलें तुजी सगळी पिडेंतली तूं मेकळी जालय. एकूच पिडा न्हू सगळी. तिका खूब कितें कितें आसलें आसतलें न्हू. फाट दुखताली पांय दुखताले हात दुखताले कितें तरी आसतलें तिका न्हू. पोटान दूख आसली तिका खूब समस्या आसली आनी रिणाचे प्रॉब्लम आसतले कितें तरी आसतलें तिका. तिका कितें सांगलें तुजी सगळी समस्येंतली तुका सुटका मेवळी. तर आमकांय जेजू पळय हांगर सांगता सगळे पिडेंतली आमकां मेकळी केली म्हणटा. कित्याक त्या दोंगराक पळोवंक जाय आमी. दोंगरार कितलीं झाडां आसता तरेतरेचीं आसता न्हू. एकूच झाड आसता थंय आमकांय कितली पिडा आसता खूब भासाची पिडा आसता न्हू आमकां. ती सगळी आमची ती झाडां आहा पळय दोंगरार ती आमची एक एक समस्या आमची. आमचे जखलेची दुयेंसां हाडाची फाट दुखी सगळे सारके पांय दुखता ती सगळी ती झाडां म्हणजे सगळे दोंगरा कडेन आमी तें उलोवंक जाय. तेन्ना आमकां पेकोवणी मेळटली. जेन्ना तेणी उलयलें तेन्ना तिका पेकोवणी मेवळी न्हू. तशेंच आमी उलयता तेन्ना जेजून आमकांय सगळी समस्यांतली सुटका मेवटा. हांवें तोच केलें न्हू. म्हाज्या पांया कडेन कशें उलयलें हांवें झगडून घेतलें देवाचें उतर. कित्याक आमी झगडून घेता देवाचें उतर आमकां स्वत कळटा तेन्ना स्वतूच स्वतंत्र करता. आनी एकदां न्हू म्हाका तुका चिकनगुन्या जाणा न्हू तुमी. चिकनगुन्या जाणा तुमी तें दुयेंस येयलें चिकनगुन्याचें खूब पयलीं वर्सां पयलीं पळय चिकनगुन्याचें तें न्हू म्हाका येयलें दुयेंस चिकनगुन्या. हांव सारकी कोंबडी कही तें चिकनगुन्या म्हणून हांव खबर नासली म्हाका. कोंबडी कही चलताली हांव सारकी कोंबडी अशी बसोन सारकी उठोवंक जायना कांय ना. आनी जॉयंटांसून हाडां आहा न्हू ती अशी फोडटाली सारकी जॉयंटांसून हाडां. म्हटल्यार म्हाका एकूच दीस जाला हांव उतरां हांव तितली जॉन्सनाची उतर नकळो आसली पूण आमी एकूच म्हणटाली विजडम 16:12 तें एकूच खंयच्याच झाड पाल्याच्याच वखदान तुमी बरी जावंक ना पूण एकूच देवाच्या उतरान तुमी बरें जालां तें उतर आमी म्हणटाली. हांव तेन्ना आमकां 1 Peter 2:20 इतली अंडरस्टँड नासलें आमकां समजणी बीन तें उतर म्हणटाली. आनी सारकें न्हू चलोंक बीन जायनासलें सारकें उठोवंक जाल्यार गोट धरून कित्याकूच खुर्चेक धरून उठचें पडटालें. अशें जाल्लें सारकें
आनी अशें तो तेन्ना तें दुयेंस येयल्लें तें सारकें आनी आमकां न्हू म्हाका एकूच दीस जालें फस्टूच दीस सारकें एकूच दीस दुसरे दीस हांव सारकी जाली आनी आमची काजन भयणीक बीन जालें न्हू तांकां न्हू 8 दीस सारकी ती हांतरुणाची तांकां हो ग्लास सुद्दां उखलूंक जायनासलो हातीन ग्लास उखल्ल्यार पडटालो सकयल अशी सारकी हाडां फोडटाली सारकी ती असले भयानक दुयेंस ते आमचें कोणी जेजून सारकें केलें आनी आमचें तांकां न्हू तांकां तितलें देवाच्या उतराची खबर नासली आमी प्रेयराक वयतालीं आमी सगळ्याक म्हूण आमकां कितें जालें हांव रोखडीच सेट फ्री जाली आनी तांकां ती 2-3 म्हयने जाले तांकां 4-5 म्हयने तरी जाले तांकां उखलूंक जायनासलें टॉयलेटान सकयल बसल्यार उठोवंक जायना वयर अशें सारकें हांव आर्गां दीत रावतालीं कित्याक जेजू तूं मेवळय आमकां आनी तुवें त्या दुयेंसांतून आमकां भायर काडलय आनी म्हाजी मागीर न्हू रोखडीच हाडां बिडां सगळीं म्हाजी बरी जालीं म्हाका तितलें जावंक ना म्हाका रोखडेंच कित्याक जालें आमी देवाचें उतर उलयतालीं देवाचें उतर त्या उतरान आमकां सेट फ्री केलें वाचया पळय आं एकूच उतर जाणवायेचें सिक्स्टीन 12 पळय आं हय तें उतर हेच उतर आमी जाणा आसली पयलीं पासुनूच आमकां हें उतर आमी सगल्यांक हेच उतर दितालीं आमकां ह्या उतराची समजणी आसली आनी 1 Peter 2 तितली आमकां समजणी 1 Peter नासली म्हणजे जेन्ना आमी जेसुयाला मेळ्ळी तेन्ना आमकां ती 1 Peterची पळय हांगा बरयता खंयच्याच वनस्पती वा झाडां पाल्याच्या वखदांनी तुवें बरी जावंक ना पूण फकत सगळ्यांक पेखोवणी तुज्या एकाच उतरान धन्या तुका पेखोवणी कितें म्हणटा हय पेखयली खंयच्या एकाच देवाच्या उतरान म्हणटा झाड पाल्याच्या वखदांनी आतां म्हणटा न्हू कोणी झाड पाल्याच्या वखदांनी घेतल्यार आमी बरी जातली पूण म्हणटा तो झाड पाल्याच्या वखदांनी सुद्दां बरी जावंक ना पूण देवाच्या तोंडासून भायर सरता त्या एका उतरान आमी बरी जातली आमी हें उतर म्हणटालीं आनी बायबल वाचतालीं आनी आमी तें करतालीं पूण जेन्ना म्हाका तें आतां म्हाका याद येयली सारकी कित्याक याद येयली म्हाका असले ते दुयेंस सारके लोकांचे हाडां आमचेच काजन भयणीक जाल्ले सारके हांवूय ताका पेलो सुद्दां उखलूंक जायनासलो इतले सारके जाताले सारके ते दुयेंसान ब्रादरीकूय जाल्ले ब्रादर जॉन्सनाकूय हेच दुयेंस जाल्लें पूण ताका बाबड्यान एड्रिकान ताका लोकल बसीनसून ताका बॉम्बेसून गोंयान हाडलो प्रिश केले 3 दीस प्रिश केले आनी तेचो सगळो चिकन गुनिया गेलो कहो हे वर्ड ऑफ गॉडानूच सगळें सेट फ्री जाता हांव जाल्यार सांगता वर्ड ऑफ गॉड सारकें एलाव कित्याक हांव हें पळयतालें ते लोकांचें सगळ्या लोकांचें पळयतालें हांव तेंची म्हाजी म्हणटालें हाडां फुट्टा गो भितरल्यान हाडांक सुद्दां वखद आहा देवाचें Hebrew 4:12 म्हणटा न्हू जेन्ना तूं भितर तुज्या रिकता देवाचें उतर तुज्या काळजान भितर हाडांनी शिरांनी नेरांनी वचना तें देवाचें उतर वयता म्हणटा वाचया पळय ह्या उतरां आमकां सुटका मेळटा आनी फकत आमकां देवाचें उतरूच आनी कांयच ना आमकां डॉक्टर आमकां दिता पळय तें कितें जाता 4 वरां 6 वरां पेखोवणी न्हू आमकां आतां दूख येता जाल्यार आमी कितें करता एक टॅबलेट घेतली कितले वरां आमकां पेखोवणी 4 वरां न्हू जाल्यार 6 वरां न्हू मागीर परत 6 वरांनी परत दुसरी टॅबलेट घेवची पडटा तर तुका पेखोवणी जाय जाल्यार अशें आमकां मेळ पळय हें कितें म्हणटा देवाचें उतर जिबे म्हणटा पळय Hebrew 4:12 पळय हें उतर आमकां मेळ्ळें ह्या उतरांनी आमी सारकी घेवन बसतालीं हें उतर पळय खरेंच म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी बोलीश म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा जिवे म्हणटा आनी बोलीश म्हणटा सारकें बोलीश न्हू देवाचें उतर आमी जेन्ना उलयता तेन्ना ताका जीव येता देवाच्या उतराक आमी तर उलयत ना जाल्यार जीव येतलो ताका देवाचें उतर आमचे कडेन आसा आमच्या काळजान आमी रिगोवन दवरला देवाचें उतर पूण आमी तें उलयत ना जाल्यार आमकां जीव येतलो त्या उतराक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना जीव येता आनी आमच्या भितर काम करता आमी तशीच हांवूय तशीच म्हणटाली खंयच्याच झाड पोल्याच्या वखदांनी तूं बरें करूंक ना पूण तुका तुज्या एकाच उतरान म्हाका पेखोवणी आमी आतां कितें म्हणटा आमी तें आमकां तेन्ना तें उतर आसलें आमकां आतां आमी कितें म्हणटा 1 Peter 2:24 न्हू जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जातली न्हू जाल्या थोडी कितें म्हणटा जेजूच्या गायन आमी बरी जातली जेजू म्हाका बरो करतलो बरो कर हें बायबलान उतर नात बरो कर तें उतर आमकां खंय आहा तें आमी नोको पूण बायबलान आमकां कितें आसा तेंच आमी उलोवंक जाय न्हू बरी जाल्या तें आमी उलोवंक जाय
आनी हांगा कितें म्हणटा जिवे म्हणटा उतो देवाचे आनी बोलिश्ट जिवे आनी बोलिश्ट म्हणटा. बोलिश्ट म्हणजे खंय तुमी बोलिश्ट पळयला न्हू तुमी ते मिनिस्टरांक बीन ते बॉडीगार्ड आसता तसले तसले बोलिश्ट उतर म्हणटा हे सारके सुडसुडीत म्हणटा. जिवे आनी बोलिश्ट म्हणटा ते दोनी वाटांनी पादलेले तलवारी परस रोमता. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो दोशी सांदे आनी मेंदू दोशी आसा थंय परी ते रिगोवंक शकता. ते मनशाचे कायजाचे ओत्रे आनी चिंतना तपासून त्याचे विशयी आपलो निवाडो दिता. कितें म्हणटा पळय जिवे बोली दोनी वाटांनी पादले तलवारी परस म्हणटा. तलवार पळयल्या न्हू तुमी तलवार एकीच सायडीन आसता न्हू. हें देवाचें उतर दोनी वाटांनी. तुमी कशें उलया म्हणटा तें उतर ते कातारतात म्हणटा तुजें दुयेंस. तूं वांकडें उलय तिकडें उलय कशें उलय देवाचें उतर तुजें दुयेंस कातारतात. कित्याक ते दोनी वाटांनी पादलेले तलवारी परस म्हणटा. कित्याक दोनी वाटांनी आमी कितें करता एकूच वाटेन उलयता न्हू. एके वाटेन उलयल्यार जायना काम. दोनी वाट्यांनी उलोवंक जाय आमी. आमकां दुयेंसूय आहा जेजूय आसा. आमी कशें आमकां तो तें दुयेंस कातरूंक जाय जाल्यार दोनी वाटांचें उलोवंक जाय आमी. दुयेंसाचें नांव घेवंक कळना. दुयेंसाचें नांव घेत तें जिवे जाता. तिका इन्फॉर्मेटी ही म्हाज्या कुडीन आहा ती इन्फॉर्मेटी वच म्हाज्या कुडींतली. आमी जिवो ताका नांवां दिवंक कळना आमी तांकां. आमकां कोणी डॉक्टरान दुयेंस सांगलें त्या दुयेंसाक आमी इन्फॉर्मेटी म्हणूंक जाय. दुयेंस म्हणपाचें ना. तें दुयेंस म्हटल्यार तें जिवे जाता आनी तुज्या जिवितान काम करूंक लागता. ताका लागून आमी बरें नियाय करूंक जाय. दुयेंसाचीं नांवां घेवपाचीं ना. दुयेंस आमच्या जिवितान दुयेंस ना. जेदूक दुयेंस नासलें आमकांय दुयेंस ना. आमी तें उलोवंक जाय. दोनी वाटांनी पादलेले तलवारी पासत जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो दोशी जाता तशेंच सांदे आनी मेंदू पळय ते कितें म्हणटा आत्मो आनी प्राण जशे दोशी जाता सांदे मेंदू पासून ते भितरल्या मेंदून पासून ते शिरांनी भितर लिपता देवाचें उतर. मेंदून भितर वयता म्हणटा देवाचें उतर. मेंदून टॅबलेटां वयता देवाचें उतर वयता. तुमी पळयल्यात न्हू हॉस्पिटलांनी बीन सिरियस आसता पळय ते पेशंट पळय देवाचें उतर म्हणून बरें जाता न्हू. नाल्यार तांकां मरणाची गॅरंटी दोतोर तांकां मरपाची गॅरंटी दिता न्हू. थंय देवाचें उतर उलयता ते जिवे बोली सारके स्ट्रॉंग म्हणटा. ते जेन्ना उलयता तेन्ना तुज्या जिवितान तें काम करता. थंय पळय खंय तुज्या प्राण आनी आत्मो दोश सांदे मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता पळय. तुजे मेंदू दोशी जाता तुजे सांदे खंय सांद्यांनी भितर भितर शिरांनी भितर हाडांनी भितर देवाचें उतर रिगोवंक शकता. देवाचें उतर रिगोवंक जाता. डॉक्टर टॅबलेटां रिगोवंक शकता हाडांनी भितर ती भायल्या कातीक न्हू. हें म्हणटा देवाचें उतर तुज्या सांद्यांनी हाडांनी भितर सुद्दां रिगोवंक शकता आनी तुका पेकोवणी दिवंक शकता म्हणटा. ताका लागून आमी कोणाचें उतर घेता तें आमचेर धरलेलें आसा. तशें हांवें आमी देवाचें उतर उलयलें हांवूय सेट फ्री जाली न्हू. म्हाका कितलें हांव रोखडीच बरी जाल्या 15 दिसांनी दिसता हांव बरी जालें सारकी. म्हाज्या हाडां बिडां सगळीं बरी जाली ते चिकनगुनिया आयिल्लो तेन्ना. म्हाका तेन्ना बरें दिसलें. पळय आतां कितें जालें पळय तेन्ना देवाचें उतर आमकां मेवलें तेन्ना आमकां सेट फ्री जाता न्हू. नाल्यार आमकां आनी कोण सेट फ्री करूंक शकना. देवाचें उतरूच आमकां सेट फ्री करता. हें कितें म्हणटा आनी सांदे मेंदू दोशी जाता थंय परी रिगोवंक शकता म्हणून ते मनशाचे कायजाचे ओत्रे आनी चिंतना तपासून त्याच्या विशयी आपलो निवाडो दिता. कितें म्हणटा पळय मनशाचे कायजाचे ओत्रे. आतां आमचे कायजाचे ओत्रे कितें आहा तें आमचें कोण तपासून काडूंक शकता कोणूच ना न्हू. तें सुद्दां देवाचें उतर आमचें काडूंक शकता. म्हणजे आमच्या काळजान कितें दूख आसा कितें आसा ती सुद्दां कोण काडूंक शकता एकूच देवाचें उतर आनी कोणूच काडूंक शकना. तुका सोयऱ्या जायना तुजी 2-3 फावटी येतली आनी तुका हें बरेंपण दितलें. पूण मागीर कितें जातलें जेन्ना तूं जेजूक गोडून रावता देवाच्या उतराक गोड रावता तें तुका सेट फ्री करता. तुका आनी कोणूच नाका जेजू शिवाय. तूं म्हणटलें म्हाका जेजू मेवलो म्हाका पुरो. सामरिका नंबरीक जेजू मेवलो तिणी कितें केलें सगळें सोडलें न्हू. आदले आपले पाटके सिवी सगळे सोडले आनी जेजूचो पाटलाव केलो तेणी. सगल्यांक सांगात सुटली आमचे प्रवादी येयला तिजे कोण तरी आयकतलो आसलो पयलीं जाल्यार कोण आयकचो ना. जेन्ना तिजे पवित्र आत्मो येयलो तेन्ना ती सगल्यांक सांगात सुटली आनी तिका सगळी सेट फ्री जाली. ती मेरे को ना चिकनगुनिया हुआ था ना. पहले मेरे को पैर मेरा मैं नो एक शॉप पे जा रही थी तब मेरा पाँव ऐसा एक होल था ना और उसको कापिट रखा था उसके ऊपर. मेरा पाँव उस अंदर गया और ऐसा हो गया और चलने को नहीं होता. ऐसे 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 कुटे ऐसे करके मैं घर के आई. तो शॉप वाली बोल रही थी
पाँव को क्या हुआ? मैंने कहा पाँव कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अंत मैंने पढ़ते समय प्रार्थना किया था, वो सांस में है ना, स्तोत्र में है, स्तोत्र संहिता में है 22:14 में है। यीशु जब को क्रूस पे मारा था ना, उसकी हड्डियाँ सब बाहर निकली थी, लेकिन एक हड्डियाँ टूटी नहीं थी। हाँ, सब हड्डियाँ बाहर निकली। वो हड्डियाँ से मेरा पाँव ठीक हो गया, ऐसा मैं बोल रही थी। मेरा पाँव कुछ नहीं है, मेरे को फ्रैक्चर नहीं है। यीशु को फ्रैक्चर नहीं था, मेरे पाँव को भी फ्रैक्चर नहीं है, ऐसा मैं बोल रही थी। बोल पे घर पे आई और हमको किसी को बताना था। दूसरा दिन में हमको डिप्रेशन केस है ना, हमको सीखने के लिए जाना चाहिए था। मेरे को वो उसकी है, मेरे पाँव को नहीं है, मैं कल कैसे जाऊंगी, उसको पढ़ाएंगी, वो मेरे को दान था। हाँ, ऐसा करके मैं घर को आई, प्रार्थना किया। यीशु को पिक्चर देखा, वो पैशन ऑफ क्राइस्ट यीशु को कैसा मारता है वो पिक्चर देखा, सब देखा। यीशु के घावों से मैं चंगी हो गई, ऐसा बोल के। और बाज़ार भी किया, मापसा से कुछ लाने के लिए गई, वो गई और आई, घर के खाना खाया और बेड पे सो गई। तो सोने के उठने के बाद पाँव हिलता नहीं है, ऐसा ही जड़ हो गया और चलने को भी नहीं होता है बेड पे। बाद में ऐसा ही करके मैं प्रवचन पढ़ती है, बोलती है, यीशु के घाव से चंगे हो, यीशु को मार खाने से मेरे पाँव ठीक हो गया, यीशु गिरा है 3 बार, वैसा ही हो के मेरा पाँव ठीक हो, ऐसा बोल बोल के कुछ नहीं हुआ। बाद में मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर के पास जाने से पहले प्रार्थना किया, और प्रभु का आत्मा डॉक्टर पर है और यीशु की कृपा मेरे पर है, ऐसा मैं बोल के गई। और बोली वो डॉक्टर नहीं है, ये प्रभु है, मेरे को चेक कर रहा है। ये नर्स होता है ना, वो आज बूढ़ी है, एंजल है, मेरे को चेक करता है। ये इंस्ट्रूमेंट है सब ना, वो यीशु तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, वो सब यूज़ करने वाला। और मेरा पाँव उससे ठीक हो गया, यानी मेरे को फ्रैक्चर नहीं है, ये मैं बोल रही थी। हाँ, बाद में डॉक्टर ने क्या बोला, एक्सरे निकालो। मैंने क्या कर, मेरा एक्सरे नॉर्मल है, मेरे को कुछ नहीं है। मेरे को चाहिए ना वही बोला, मेरे को चाहिए ना वो बोला है। मैंने बोला होता ना मेरे को फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर ही होता था। मैंने क्या बोला, यीशु के घावों से मैं चंगी हो गई। यीशु के पाँव को फ्रैक्चर नहीं है तो मेरे पाँव को भी फ्रैक्चर नहीं है। मेरा पाँव यीशु का है, एक्सचेंज किया है मेरा पाँव, यीशु ने अच्छा पाँव मेरे को दिया और मेरा पाँव उसको लिया है, ऐसा बोल के गई। और एक्सरे निकाला डॉक्टर ने और बोलने लगा, वो कंप्यूटर में डाल के वो देख रहा था ऐसा छोटा मोटा करके। मैंने कहा मेरा पाँव यीशु का है, मेरे को फ्रैक्चर नहीं है, तो कितना भी देखो मेरा पाँव को फ्रैक्चर नहीं है, ऐसा बोल के मेरा पाँव फ्रैक्चर नहीं बोला उसने। बाद में पति को बोला फ्रैक्चर नहीं, पति बोला प्रेज गॉड, ऐसा बोल के फ्रैक्चर। मैं घर को आई तो कुछ नहीं है, ऐसा ही पाँव है। बाद में घर में आई, पिक्चर डाला, सब किया तो कुछ नहीं। बाद में ब्रदर छत्तीसगढ़ में प्रीच कर रहा था, एक औरत का हाथ ऊपर नहीं आ रहा था और मैं उसको मेरा पाँव डाल रही थी, मेरा पाँव की प्रार्थना कर रही थी। इबादत इसको कर रहा था, मैं पाँव को कर रही थी। इसने रात को ना मेरा पाँव बोटा ऐसा हिलने लगा। मैंने कहा रात में ही, प्रेज गॉड, मेरे को कल जाने को मिलेगा, ऐसा मैं बोल रही थी। और कल ऐसा करके मैं पाँव नीचे गया तो लगा और ठीक हो गया पाँव। क्या हुआ, एक 24 आवर से नहीं, पाँव मेरा ठीक हो गया। क्या मैंने प्रार्थना किया उससे ठीक हो गया, दूसरा दिन भी नहीं, उसी टाइम ठीक हो गया। बाद में और एक बार मेरे को ये हो गया, मेरा पाँव ठीक हो गया। बाद में मैं गई, बाद में मेरे को चिकनगुनिया है ना, वो हड्डियों का बीमारी है। मुर्गी जाती है ना, मुर्गी चलती है ना, वैसी मैं चल रही थी एक दिन के लिए। ऐसा उठने को भी नहीं होता, ऐसा हाथ रख के मैं चल रही थी। उसका नाम ही है चिकनगुनिया। मेरे को बाद में मालूम पड़ा वो चिकनगुनिया नाम क्यों दिया उसको, ये बीमारी को। बाद में वो मेरे को हुआ ना, यानी मेरी हड्डियाँ भी जोर से दर्द कर रही थी, ऐसा एक गिलास भी उठाने को नहीं होता था, ऐसा ही दर्द करता था, ऐसा पेन आता था। यानी बाद में एक दिन ही हुआ मेरे को, मेरी काजन बहन है ना, उसको 4 महीने में उसको एक ऐसा ग्लास भी उठाने को नहीं होता था, इतनी दर्द करता था उसको। और टॉयलेट नीचे है ना, नीचे टॉयलेट है ना, बैठी ना नीचे और उठने को नहीं होता था। ऐसी रस्सी बांधी थी ना, और रस्सी लेके ना उठना पड़ता था,
इतना भयानक है दो चिकनगुनिया। बाद में ना मेरे को तो 15 दिन में मैं मेरे को हाथ भी सगले चलने लगा, मेरा जल्दी हो गया। क्यों? मैं वचन पढ़ती थी। वो क्या बोलता है जानवाए को, विजडम जानवाए को क्या बोलता है वो ना, प्रवचन है 16:12 में है प्रभु का वचन। कौन सा ही झाड़ पाल्या से पेड़ से तुम ठीक नहीं हो सकती, पर एक वचन है, वही से वैसे तुम ठीक हो सकती है वचन में से। ऐसा ही प्रवचन बुलाई, वही एक प्रवचन हम बोलते थे। हमको मालूम नहीं था 1 पीटर 2:24 कैसा ये करता है वो। बाद में हमको मालूम पड़ा, ये वचन हम बोलते थे रोज़। हमको ये झाड़ पाला से पेड़ से वचन से कुछ नहीं, पर प्रभु का वचन बाहर निकलता है, वो वचन से हम ठीक हो गए। ऐसा बोल के हम ठीक हो गए 15 दिन में। हमारी बहन भी, कादन बहन है ना, और कुछ है ना, वो कितना 5 से 8 एक या साल में थे, उसको एक गिलास भी उठाने को नहीं होता था। इसका प्रवचन अच्छा है, वो प्रभु का वचन ही हमको छुटकारा देता है। वैसा ही बाद में मैं ठीक हो गई वो वचन सुन के, क्यों? वचन में ही शक्ति है। और बोली थी, और इब्रू 4:12 में लिखा है ना, यह वचन है लिखा है ना, एब्रो से 4:12 से लिखा है। क्या बोलता है वचन? हमको जीवित है, बलिष्ठ है, और स्ट्रॉन्ग है, बोलता है बलिष्ठ है वचन, जीव देने वाला है वचन हमको। ते वचन और वही वचन हम पढ़ते थे पहले। आणि वो एक तलवार है ना, तलवार को देखा है ना, उसको एक ही साइड में पासता है ना, दूसरे साइड में नहीं है उसको धार। वो क्या वचन क्या है? दोनों साइड में है, पादने वाली तलवार है। क्यों? वो कैसा ही तुम बोलो, बीमारी से बोलो, अच्छे से बोलो, वो लगता है। ऐसा वचन है वो। तुम मतलब बोलती है ना कुछ भी, अभी तुम एग्जाम्पल है, मेरा पति ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया, तुम क्या बोलती है? दोनों साइड में बोलती है, तब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तुम बोलती है पुराने साल बोलेगी ना, वो क्या बोलता है? पुराना बोलेगी तो कुछ नहीं, आगे कुछ तुम पुराना ऐसा पकड़ के बैठेगी ना, वो तुमको आगे क्या लिखा है ना, वो तुमको नहीं मिलेगा। लिखा है प्रभु ने, तुमको पढ़ाया था मैंने पहले ही, हमको उसको भी बताता है इब्रू 4:12 में। और वो क्या दोनों धार में कैसा निकलता है, वैसा ही बोलो, वैसा ही बोलो। और जॉइंट में तुम्हारा वो वचन नहीं जा सकता है, वो प्रभु का डॉक्टर का टैबलेट नहीं जा सकता है, जॉइंट में सुद्धा वो वचन जाता है। वो वचन हमने बोल के हमारा जॉइंट भी ठीक हो गया, वचन बोल के। नहीं तो हमारी बहन को मैं देखती थी ना, मैं ऐसा उसको बोलती थी, वह उसको ग्लास भी नहीं उठाने को होता है, लेकिन वो वचन में नहीं थी। ऐसा हमने बोल के हमने छुटकारा पाया। तसा ब्रदर को भी हुआ था। ब्रदर बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट था, तब ब्रदर को एक भाई है ना हमारा, उसने उसको डिस्चार्ज लेके उसको गोवा में लाया और प्रवचन के लिए डायरेक्ट लिया उसको। और प्रवचन में उठ के उसने पहला आधा घंटा 2 घंटा ऐसा प्रवचन करके उसको भी प्रवचन से 3रा दिन में वो ठीक हो गया। क्यों? ये वचन ही काम करता है, वचन हमको छुटकारा देता है और कोई नहीं दे सकता है वचन। इसलिए हमको वचन सीखना है। हम और एक बताता है तुमको, तुम आयजाया 43:18 बोया। आयजाया 43 म्हणून तुम तर सगळे तो पयलींचे घेवन बसशान तुमी, जाल्यार तुमकां फुडलें कितें देवान दवरलां तें तुमकां मेळचें ना। आमी बसता न्हू आदले घेवन, कोणी कितें म्हटलेलें तें घेवन बसता आमी न्हू, बसना? 43:18 पळोवया। आमी बसता न्हू पयलींचें घेवन, आमकां हेणी कितें म्हटलेलें तेणी कितें म्हटलेलें तें देवान आमकां कितें म्हटलां तें आमी पळयता। आतां कितें म्हणटा पळय, आदल्या घडण्याचो आनी उडास करूं नाका, पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनान हाडूं नाका। पळय कितें सांगता, उसको भी बोली थी ना, पुर्विले काल का, पुराने काल का, तुमने कुछ हुआ ना, ओ बोलने का नहीं, वो बोलेगी तो क्या हुआ, तुम्हारे को भगवान ने कुछ रखा है ना, वो नहीं मिलेगा। आगे तुमको अच्छा लिखा है, वो तुमको नहीं मिलेगा।
तो मिलना चाहिए तो हम क्या करेंगे, पुराना बातें भूलना चाहिए. पळय तुमी आतां आदल्यो गोडण्यो घेवन बसल्यात. आदी म्हाका ते फ्रेंडान कितें म्हटलेलें, आदी घोवान कितें म्हटलेलें म्हाका, ते घेवन बसल्यात जाल्यार तुमकां फुडें तुमकां कितें दवरलां देवान तें तुमकां मेळचें ना. तें तुमकां मेळोंक जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय, त्यो सगळ्यो पोटल्यो सगळ्यो काडून जेजू कडेन उडोवंक जाय. जेजू घेता न्हू आनी तो परतो केन्नाच यास करिना. आमी कितें करता, परत दिता आनी परत घेता जेजू कडसून. परते आमी दिल्लेले परत याद करूंक खोवाना. तें आमकां याद येता न्हू, याद येता तेन्ना जेजूक सांगूंक जाय आमी, जेजू हें म्हाका नाका. आनी कितें करता आमी, केन्ना आमी याद करता तें फकत केन्ना आमकां कोणी दिसलो न्हू, अरे येणी म्हाका मरे तेसा कितें म्हटलेलें, कितले वर्सां जालीं कितें तो येयलो फुड्यान म्हणटकच आमी म्हणटा न्हू, आमी ताका बक्षिता. आमी जेन्ना बक्षिता तेन्ना आमचें सगलें वयता. बक्षूंक जाय ताका, आनी ताका बक्षिले तो फुड्यान सुद्दां गेल्यार तुका कांय म्हणचो ना आनी तुका वांगडा मोग करतले. आमी हें कित्याक सांगता आमी चडशी घेवन बसता न्हू आदल्यो घडण्यो, त्यो आमच्या जिवितान नवें कितें जालां तें आमी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. समझ में आया ना. पुराने सगळे भुलाकर नया इसमें लाना चाहिए. अभी सब पति का छोड़ो, पति ठीक है, सब ठीक है, सब फैमिली ठीक है. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. आज कितें तरी शिकल्यान तुमी, कितें तरी कळ्ळें कशें आमी उलोवंक जाय. जाकेवान कितें केलें, सगळें सोडलें, जेजूचो पाटलाव केलो. आमी जाता तशी आमी परतून वयता न्हू, नाका आतां आमी परतून सगळें सोडपाचें आनी समरिकंतीच्या भाशेन जावपाचें, सगळ्यांक देवाचें उतर शिकोवपाचें बीन. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आर्गा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू. आयच्या दिसा पासच वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें आमकां कितें तरी बरें तरी शिकयलय आनी त्या वरवींच आमचें न्हू पूण आख्ख्या सगळ्यांचें सुम्या तांकां सुटका दिलय सोम्या तेंचे दुयेंसांतली म्हणून तुका आमी आर्गायता. तळेच सोम्या तुका आर्गायता. आमचे सगळे भाव भयणां आसा हांगर आसलेले तांकांय तुवें सुटका दिल्या ऑलरेडी आनी तेंची पेखोणी जाल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. हे घराच्या पात्रांवा पासत तुका आर्गायता. तेणी हे घोस यूज करूंक दिलेल्या पासत ताका आनीक तुवें जायत्या आशिर्वादान भरलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. ते जेवण रांदता तेंचेय पासत तुका आर्गायता. तांकांय सून आनीक ब्लेसांवांनी तेंचे हात सगळे तुवें मागलेले आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. तळेच सोम्या तुका आर्गायता. आनीक येवपाचो आसा त्या लोकांकूय सोम्या तुका आर्गायता. तांकां येवपाक तुवें ऑलरेडी वाट तयार केल्या आनी तांकांय स्वतूच शिकोवपाक स्वत तांकां गुडापे केलाय सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. तळेच सोम्या आनीकूय सोम्या ते बशीन येवपाची बसी पासत सगळे पासत आनी मेंगलोर रिट्रीट येता ते लोकां पासत तांकां आनीक देवाच्या उतराची समजणी भरपूर मेळटा सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. तळेच सोम्या आमकांय सोम्या जायतेच तुवें तेण्यांनी बोल्लाय आनी आमकां सगल्यांक तुवें मागलेलें आसा तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हणून तुका आमी आर्गायता. मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.